येस. भागवत क्लियर पुराण असणार. कोंकणी. वही प्रभूजी. क्लियर. भागवत पुराण कोंकणी टीमा दिक्कून आणि आज हांगा उपस्थित आशिल्ले सक्कड कोंकणी बांधवा तर्फेन हांव तुमकां स्वागत करता आसा. आमी सक्कड हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रभूजीका आयच्या सेशनाका स्वागत करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हांगा उपस्थित सकळ वैष्णवाक आनी वैष्णवील म्हगेले दंडवत प्रणाम. आणि म्हाका एक मुरलीचरण प्रभूनी सॅव दिला त्या सॅवाक हांव एक लायक करूं कोरनू तशी म्हाका एक सकळ आशीर्वाद दियाची. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आज हम सर्वप्रथम आमगे शिल प्रभुपादाल चरण आर्मिगेला दंडवत प्रणाम अर्पण करता. त्या उपरांत मिगेल शिक्षा गुरु हिज परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी महाराज चरण आर्मिगेला एक दंडवत प्रणाम अर्पण करता. तदुपरांत मिगेल शिक्षा गुरु इज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि इज ग्रेस श्यामकुंड प्रभु या दोगाले चरणार हांव दंडवत प्रणाम अर्पण करता. आणि त्या उपरांत हांगा उपस्थित सकळ वैष्णवाल आणि वैष्णवी चरणारी दंडवत अर्पण करता आसा. आयज म्हाका जे टॉपिक दिल्लेलो आसा अ सेंट हू बिकेम एन एन्जॉयर. म्हळ्यार एक योगी कोण कशी तो एक भौतीक जगतान तूं वापस पडलो तागेले योग सिद्धी दाखोवन वापस कशी सकयल पडलो आणि कशी मटेरियल अटॅचमेंट ताका जाल्ले तें आमगेली एक स्टोरी. हे कॅन्टो 9 चॅप्टर नंबर 6 38 दाखोवन 55 थंय श्लोक आसा ह्या स्टोरीच्या. आमी चिकेतांचे चर्चा करचा प्रयास करया. ह्या चर्चान तूं कसं मिगेल चूक जाला रे म्हाका क्षम करता तुमी. आणि कसं नाही तू तुमका लायक दिसला रे कसं तू आमगेला भक्तीन वृद्धी जाऊचे तशी कसं नाही हांव सांगला रे उलयला त्या मिगेल कान तू काय ना मिगेल गुरु महाराजांनी शिक्षा गुरुला आशीर्वाद तो ते तुम्ही ग्रहण करका. आयचे टॉपिक मेन आमगेला पळयला रे सौबरी मुनीला स्टोरी कशी तो एक योग सिद्धी दाखवून कशी मागे तो सकल येऊन भौतिक आसक्ती ताक लागली त्या स्टोरी आम्ही आज चर्चा करूया. तर सुरवेक आमगेले क्वेश्चन म्हळ्यार सौबरी मुनी कोण. हू इज सौबरी मुनी. सौबरी मुनी ल्हान कण्व ऋषी म्हणून आशिल्लो. आता कण्व ऋषी कनेक्शन विश्वामित्र वटू आसा. एनी गॅसेस कसं ना कसे कनेक्शन म्हणून. विश्वामित्राले आणि मेनकाली धुव शकुंतला. शकुंतला आता जेन्ना शकुंतला जन्म जाल्लो मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर मेनक वापस स्वर्ग चमकल ना ती स्वर्ग ताकून आईल अप्सर ना विश्वामित्रला ध्यान भंग करू ती मात्र आईल ती त्या भंग झाल्यानंतर मेनक वापस स्वर्ग चमकली आणि मागीर हक्क बोध जाल्लो विश्वामित्र ताण कसन केल्लें तेगे जिवनात जितले वर्स ताण वेस्ट केल्ले इंद्र सुखांतू म्हणून ताणें कसन केलें तागेली धूव आसा पळय शकुंतला तिका कण्व ऋषीला आश्रमान तू तो व्हरून तो मागीर वानप्रस्थ घेऊन तो वापस मेडिटेशन चमकलो. त्या कनेक्शन कण्व ऋषीला आणि विश्वामित्रला कनेक्शन यायची की शकुंतला तागेली धूव विश्वामित्राली ताणे कण्व ऋषीला आश्रमात तिका दवरले. हें जालें एक कनेक्शन.
आता शौबरी मुनी कोण आणि तागे जन्म कशी जाल्लो म्हणून आमी चर्चा करया. वृत्तासुराक मारच्याक तो असुर आशिल्लो न्हय, ताका मारूक इंद्रान मस्त प्रयत्न केल्लो, मागीर ताका मारूं जायनी. तेन्ना तागेले बृहस्पती तागेले गुरू आशिल्लो पळय, देवता गुरू बृहस्पती, ताण ताण सांगलें इंद्राक, वृत्तासुराक मारका जाल्यार तुका एक मूल निले हाड आसा पळय, हाड, त्या हाड्डान तूं एक तुका वज्र रेडी करका, तयार करका वज्र, आनी त्या वज्रान तो मागीर वृत्तासुराक मारूं जाता. तेन्ना आता हाड दिता कोण हें एक प्रश्न. तेन्ना मागीर इंद्रू ददीच्या मुनीला चमकलो. त्या ददीच्या मुनीन मागीर एग्री केलें की तो मागीर तागेल्या हाड्डांनी दितलो, आनी त्या हाड्डान मागीर इंद्रान वज्र तयार केलें, आनी त्या वज्रान ताणें वृत्तासुराक मान घालो. आता वृत्तासुराक मान घाल्या नंतर वज्र खर्च कसं ना त्या इंद्राक गोतना. त्या इंद्र म्हळ्यार त्या वज्र म्हळ्यार एकदम पॉवरफुल आशिल्लें, तातूंत मस्त तेज आनी कितले म्हळ्यार एक मुनी हाड्डा ताकून केल्लें नव्हता. मुनी एकदम तो लायक तागे योग सिद्धी आनी साधना लायक आशिल्ले ददीची मुनीली, म्हळ्यार तागेले मागीर एकदम वज्र एकदम स्ट्रॉंग आनी पॉवरफुल जालें, तातूंत तेजय मस्त आशिल्लें. ते तेज इंद्राक मागीर हँडल करूं कशें जालें, तेन्ना ताका कळ्ळी कशें करचें म्हणून. तेन्ना वापस एक डिस्कशन जालें कशें करचें म्हणून. तेन्ना कळलें की ह्या कोणेय एक अशें एक मुनी आसका, तागेले मला इतल्या योग सिद्धी साधना इतली स्ट्रॉंग आसका, ताणें ह्या वज्राल तेज आनी पावर स्वॉलो करूं जावं का. तेन्ना इंद्र कण्व ऋषीला चमकलो. कण्व ऋषीला वचून ताणें कण्व ऋषीक रिक्वेस्ट केलें अशेंच म्हणून. तेन्ना कण्व ऋषीने त्या वज्राचे तेज आनी ताजे शक्ती आशिल्ली पळय वज्राचे, तो पुरा तो ताणें गिळ्ळें. त्या गिळ्ळे नंतर त्याचे वीर्यान उत्पन्न जाल्लो शौबरी मुनी. आता शौबरी मुनी त्या निमित्त इतलें स्ट्रॉंग आनी इतलें पॉवरफुल आशिल्लें, तागे तोंडार इतली तेज आनी आशिल्लें, आनी इतलें मिस्टीक पावर ताका मेळ्ळें त्या हाजी निमित्त. तो मस्त लायक जशें अशें व्हड जाल्या नंतर पळय ताणें लायक योग सिद्धी कर न्हू, साधना कर न्हू, जप आनी तप आनी पुरो कर पळय, पॉवरफुल तो मुनी जाल्लो. तागेले इतलें तागेले शक्ती जाली तागेला, तो उदका भितरय मेडिटेशन करच्या फाव जालो मागीर तो. तितली नामना ताका एक आध्यात्मिक शक्ती तागेली, योग शक्ती ताका इतली आशिल्लें, उदका भितरय नुस्तें मणके म्हळ्यार मासोळी मणके 24 hours 24 घंटे तो उदका भितर राबूं फाव जाल्लो, आनी मासोळी मणकेची तो ब्रिथींग करूं लागलो. मग त्या पुरा ताणें मिस्टीक पावर ताणें पुरा सिद्धी प्राप्त केली ताणें तशी. आनी उदका भितरय जी ताणें बसून ताणें तप करचें स्टार्ट केलें, आनी केलो वर्स ताणें उदका भितरची ताणें आतां तें उदक खंयचें यमुना नदी आसा पळय, त्या यमुना नदीन ताणें बसून तें तप करचें आशिल्लें. तशें केलो वर्स जालें ताणें तप करताना. भायरची कसलीं ताका डिस्ट्रॅक्शन ना, कोणागे पळोवचा ना, कसलीं टीव्ही ना, मोबायल ना, कसलीं ना, एकलोची तो उद्दा आनी मासोळी तागेल्या बगलेन दाखून मासोळी पवता आसता पळय, त्याची 3 वस्तू मात्र ताणें पळयले. सुमार वर्स तशी ताणें तप केलेलें उदकांत बसून. तेन्ना एक वेळा कसं जालें, तो तप करता आशिल्लो उदकांत, वयल्यान गरुड आसा पळय गरुड, तो कृष्णाल वाहन न्हय, देवाल वाहन तो.
तो थंय दाखून पास जाताना यमुना आणि कितले म्हळ्यार ब्रजभूमी न्हय त्या गरुडाक चिके मन जाल्यार थंय रेस्ट करया म्हणून ब्रजांतू आणि तो उड्डून यमुना नदीर काट्यार आयलो तो यमुना नदीर काट्यार आयलो काट्यार येताना सबुरी मुनी सबुरी मुनीला योग शक्तीन ताका कळल्या वो आयला म्हणून कोण गरुड तेन्ना तो उदका दाखून भायर येता आनी गरुडाक सांगता तूं हांग तुगेलें पार्किंग कर नाका तूं आनी खंय वच हांग तुगे तूं येवच्या ना हांग तुगेलें जाग ना हांग दाखून वच म्हळ्यार जाल्यार तो आयकना गरुड आयकना आनी तो थंय बसता आनी बैसून 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 पळयता आतां यमुना नदीन तो एक लायक मासोळी आसा होडी आनी आतां देवाल दय ना देवाल कृपा ना तांकां दृश्टी लायक ना गरुडाक आनी बाज वल्चर आमी सांगतात म्हळ्यार तांकां दृश्टी लायक आनी उदका भितरय पळोवंक जाता तांकां आनी त्या मागीर तांणी एकदम जजमेंट घेवन त्या मासोळी तांणी धरताची उडता उडताची आनी धरून वापस उडता ती इमिडिएटली तेन्ना त्या गरुडान एक मासोळी लायक होड पळयली ताणें आनी ताणें त्या मासोळीक धरूक गरुड यमुना नदीन तूं वता आनी मासोळ धर न्हू तो वापस भायर येता खावच्याक आनी खाता ताका त्या सबुरी मुनीक कळटा आतां सबुरी मुनीक अहंकार न्हू तागेले तपाचे आनी मिस्टीक पावराचे अहंकार ताका ताका तो म्हणटा तो वापस यमुना नदी दाखून भायर येवन ताका सांगता गरुडाक हें तूं केल्लें सम न्हय आज नंतर तूं ह्या एरियांत दिसला रे तुका हांव श्राप दितलो हाजे फुडें तूं हांगा केन्ना येवच्या ना आतां गरुड कोण तें ताणें आलोचन करता आशिल्लें श्राप तें इतलें व्हड उतर उलयता फुडें उलोवचे फुडें ताणें आलोचन करता आशिल्लें गरुड कोण म्हणून गरुड देवाल भक्त न्हय देवाल वाहन गरुडा देवाल वाहन तो आनी देवाल एकदम अंतरंग भक्त तो देवाल वटू आसचें ताणें देवान कृष्णान तागेले पांय गरुडा वयर दवरचे इतलें म्हणटा तागेलें इतलें हें सौभाग्य आशिल्लें गरुडालें आनी ताका वो धमकी दिता म्हळ्यार जाल्यार गरुड म्हणलो आसोचो लॉड ना हांव येना हांगा म्हणून गरुड कांय उलयनाशी तो थंय दाखून वता आतां थंय कशें जालें म्हळ्यार सुरवेक अहंकार आशिल्लो ताका तागेले पावर तागेली शक्ती योग शक्ती तो अहंकार आशिल्लो मागीर ताणें कशें केलें एक वैष्णवाला अपराध केलो कितले म्हळ्यार गरुड एक भारी व्हडो वैष्णव न्हू तो देवाल भक्त तो त्या वैष्णव अपराध जालो मागीर तशी सुमार वर्स ताणें मागीर अपास उदकांत बैसून जप आनी कर न्हू तप आनी कर न्हू मस्त सकट ताणें केलें तेन्ना एक वेळा ते तप करतना करता आसतना तागेले अचानक दोळ ओपन जाताना ताणें दोन मासोळीक एक नर मासोळी आनी एक मादा मासोळीक मिलन करताना पळयलें संभोग करताना आनी ते करताना ताणें मागीर दोळे घुंवडय न्ही तो मागीर ते पळयता रावलो तेन्ना तागेले मनांत एक काम वासना उत्पन्न जाल्ली ताका चिके एक इंद्रिय तप्ती करया म्हणून एक ताका उत्पन्न जाली तशी एक विचार उत्पन्न जालो तेन्ना ताणें कशें केलें त्या इंद्रिय तप्तीक दाबोवन सोडून तपान तूं आपास एक लक्ष दिवचें सोडून तो वापास उदका दाखून भायर आयलो आनी आलोचन केली हांव कोणा वटू वार्डीक करता म्हणून म्हाका वार्डीक करता आतां ताका आतां मागीर हें एक काम वासना इतली वाडली ताका एक वार्डीक करचें मन जालें आतां भायर येतना ताका कळ्ळें एक राय आसा मंदाता म्हणून ताका 50 धुव तें ताका कळ्ळें ताका तेन्ना ताणें प्लॅन केल्लें हांव सीदा रायाल पॅलसा वता मेहला वता आनी राजाक सांगता म्हाका तुगेले धुवे वटू वार्डी करकास म्हणून तेन्ना तो शौबरी मुनी उदका दाखून भायर येवन सीदा मंदाता राय आसा पळय तागेल्या पॅलसा वता तो पॅलसा वचून रायाक सांगता तो अशें म्हणून म्हाका तुगेले धुवे वटू वार्डी करका
खंयची एक धुव तू म्हाका तू वाडीक करून दी म्हणून तो रायाक सांगता. तेन्ना राय सांगता ताका, मंदाता राय सांगता, मिगेल धुव्याक कोण पसंद जाता पळय, कोण आवडता पळय, तांणी तागेल वटू वाडी करता तेजी. तू स्वता वचून पळय कोण तू पसंद करता म्हणून मिगेलच्या धुवेक. आता तेन्ना वच्चे फुडें तो आलोचन करता. आता तो सुमार वर्सां उदकांत तो तपस्यांनी करता आशिल्लो. तागेलो केस धव जाला, तोंडार पुरा व्रिंकल्सांनी आयला आनी एकदम वीक जाला तो, दुर्बळ जाला. ताका कांय हाड मात्र ताका पळोवच्या तितले कांय चंद ना तो. त्या पुरा ताका उडकास येता. तेन्ना तो कसं करता, वापास पॅलेस राखून भायर येता आनी स्वता तागेला कशी योग शक्ती आनी पुरा सिद्धी आनी आशिल्ली पळय, त्या मंत्रां ताका सुमार सकळ मंत्र आनी गोत्त आशिल्ले. त्या मंत्राच प्रभावान पळय, पावरान पळय, तो स्वता वापास पुरा एक चेंज करता स्वताले रूप आनी एकदम यंग डायनामिक हँडसम यंग मॅन एकदम लायक करून तो स्वताला एक रूप करता. तो चंद दिसता एकदम. मागीर तो त्या चंद दिसले नंतर तो वापास पॅलेसा वता आनी मागीर ताका तो पॅलेसांत एकलो तांगेलो तो दरबार आनी आसता पळय, तो ताका ते 50 तागेले धूव मंदाता राय धूव आसा पळय तांगेले ते कुडा व्हरता तो. थंय व्हर न्हू ते 50 एक न्ही, ऑल 50 ते धूव आशिल्ले पळय, तांणी पुरा जाण हाका एट्रॅक्ट जाता. हागेले चंदाय पळोवन, रूप पळोवन, हागेले फिजीक बॉडी आनी पळोवन पळय 50 ऑल 50 डॉटर्स तागेले एट्रॅक्ट जातात ताका पळोवन. आनी तांणी पुरा जाण सांगता ती आमकां पुरा जाणाक मंदाता वटू हागेले सौभरी वटू वाडी करका म्हणून तांणी सांगतात पुरा जाण. मागीर मंदाता कसं करचें, तो ऑल तागेले 50 धूव आशिल्ले पळय पुरा जाणां वाडीक तो सौभरी मुनी वटू पोवन दिता. आता मंदाता कोण, तांची एक सान एक स्टोरी आसा. त्या लास्ट टायम माताजीन सांगिल्लें आसा, जाल्यार एक संक्षिप्तांत हांव सांगता. एक राय आशिल्लो युवानश्व म्हणून, ताका 100 बायलो, पण ताका एक्के चेडूं ना. ती 100 बायले दाखून ताका एक्के चेडूं ना. ती ताका एक चिके त्या चेडूं नातील म्हणून ताका एक चिके दुख्ख मस्त. तागेले बायलेक दुख्ख आनी ताकाय दुख्ख. एक पंत तो कसं करता म्हळ्यार ताका 100 बायलेक घेवन तो रानां वता, तो जंगला वता. तो रानां वचून थंय फुडें त्या युगांत तांणी पुरा रानांत तूं योगी आनी तांणी थंय आसचे न्हय रानांत तूं जप आनी तप आनी पुरा करचें थंय न्हय. तेन्ना वो एक ऋषीक सांगता शश म्हणून, तूं मिगेल खातीर एक पुत्रकामेष्टीचें यज्ञ आनी पुरा करून दी म्हणून. तेन्ना एक योगी एक ऋषी ताका हेल्प करता आनी तागेले यज्ञ करता पुरा. आनी एक कळशान तूं तें मंत्र उच्चारण कर न्हू, पवित्र कर न्हू, एक सॅंक्टिफायड कर न्हू, तो उद्द आशिल्लो पळय एक कळशान भरून दवरता. यज्ञ आनी संपन्न जाले नंतर आनी सांजवाळचे टायम मागीर तांणी न्हिदेताची वगीरा रानांत तांणी पुरा न्हिदेतात न्हय. जेन्ना सकड मुनी ऋषी आनी पुरा कोण यज्ञांत आशिल्लीत पळय सकड तागेले बायल आनी पुरा तांणी न्हिदेले नंतर हाक मस्त तान लागली म्हणून त्या कळशा उद्दा ते ऍक्च्युली केल्लें कळशा उद्दा कसं नाशिल्लें, त्या तागेले बायलेन पिल्लारी तांणी गुरबिणी जावन मागीर तांणी चेडवाक जन्म दिवच्या त्या उद्दा तशी आशिल्लें. ताजे खातीर ते सॅंक्टिफाय न्ही पवित्र न्ही केल्लें दूद जाता. आतां हाक तान लागली म्हणून हाक हाण कसं केलें, त्या कळशा उद्दा तो पिल्लो. कोण युवानश्वा राय आशिल्लो पळय तो पिल्लो. आतां जेन्ना सकाळीं त्या कळशांत उदक नातिल्लें पळोवन ते ऋषी मुनी पुरो आशिल्ले पळय तांकां चिके सरप्रायज जालें. कशी म्हणून कोण पिल्लो म्हणून. ते मागीर फायंड आवट करतना कळ्ळें युवानश्वा रायान पिल्ला म्हणून. तेन्ना तांणी सांगिल्लें तूं आतां कसं केलें, ह्या तुगेले बायले खातीर आमी दवरलें, तुका सांगलां आमी जाल्यार तूं पिल्ला आतां कसं न्हय. तर तो ऋषी म्हणलो ताका तर तूं गुरबडी जाता आतां.
तू प्रेग्नेंट जावच्या पुरो आता. तेन्ना तो युवन अश्वास पळय, इवन आफ्टर अ ड्यू कोर्स ऑफ टायम तो गुरबीण जाल्लो. मागीर ताणें एक चेडा जन्म दिला. त्या जन्म दिताना अश्विनी कुमार आसा पळय देवता दोनी चुडवां, तांणी येवन मागीर तागेले एबडोमन आनी पोट आनी कट्ट करून त्या चेडाक जन्म दिला, युवान अश्वाल पोटा लागून. आता चेडू भायर येवन इमिडिएटली आम्माल दूद जेवका न्हू ताका, सान चेडू न्हू तें. त्या दुधा खातीर रडता आसता. त्या रडताना आता यज्ञ नॉर्मली यज्ञ करचे कोणाल खातीर, देवताल खातीर ना. तेन्ना इंद्र थंय येता. इंद्र थंय आशिल्लो थंय. त्या चेडान रडताना इंद्रान तागेले इंडेक्स फिंगर आसा पळय, हे इंडेक्स फिंगर ताणें चेडाल तोंड दिलें आनी ताका सांगलें तुवें हाक्क चिंव, म्हगेल बोटाक चिंव. तांतू दाखून एक लायक एक रस, एक अमृता म्हणके रस भायर येवन तो चेडू मागीर तशी तागेल इंद्राल बोट चिवन चिवन पोट घालता. तेन्ना त्या चेडान बोट चिंवताना इंद्रान सांगिल्लें आशिल्लें माम धाता म्हळ्यार हांव हे चेडाल आवस म्हणून ताका हांव दूद पिवयता म्हगेल बोट्टान. माम धाता म्हणून ताणें इंद्रान सांगिल्लें आशिल्लें. म्हणून त्या मागीर चेडाल नांव मंधाता म्हणून मागीर जालें फेमस जालो तो मंधाता नांवान. त्या लागीं मंधाताल एक लायक सांजची काणी. आता मंधाताक 3 चेडू आशिल्लीं, 3 चेल्ले. म्हळ्यार एक पुरुकुत्स नांवाचो तागेलो मालगड चेल्लो, सेकंड नंबरार चेल्लो तागेलो अंबरीश, आनी तिनीच चेल्लो ताका मुचुकुंद. आनी त्या नंतर ताका 50 धुव कोणा वटुवो शौभरी मुनी वार्डीक करू तयार जाल्लो. जशी तशी मागीर तागे 50 धुवे वटू वार्डीक कर न्हू तो तागेले इंद्रिय भोगा बिझी जाल्लो. इतलो मोठा बिझी जाल्लो तो तागेले तप, योग, सिद्धी, साधना पुरा विसरता. 50 बायलेन तो तू आसताय, तांगेल्यान तू असो एन्जॉय लायफ करता आसता. इतलें एन्जॉय केलें ताणें एक बायल दाखून ताका शमभर चेडू जाल्लीं मागीर. म्हळ्यार मागीर तागेली फॅमिली कितली व्हड जाली. 50 बायले दाखून शंभर एक बायले दाखून म्हळ्यार 5000 तागेले चेडू. तितली व्हड फॅमिली जाल्ली. आता तितली व्हड फॅमिली जाता आता हें इंद्रिय तप्ती कोणाला पूर जातवा, कोणें सॅटिस्फाय जायना ती. त्या मागीर 5000 चेडूवाक आनी हांगेले डिमांड वाडता गेले बायलेलांनी चेडूवालांनी. मागीर त्या नमना पॅलेस करचें, त्या पॅलेसान तूं मागीर त्या नमना गार्डन जावका ताका, तातूं लायक ताका झाड जावका, पॉन्ड जावका, लेक जावका. लेकान तूं लायक तातूं हंस आनी पुरा ह्या बतक आनी पुरा जावका, आनी लायक झाडार त्या लायक पक्षी जावका. म्हळ्यार एक वायल्ड ब्युटिफूल एनवायरमेंट ताणें क्रिएट केलें. इंद्रिय भोग करता ते वाडता गेलो. आता वाडता गेलो तशी वो एक वस्तू तागेले बायलेंक आनी लायक ड्रेस, तांगेले कापड, तांगेले ज्वेलरीज, भांगर आनी पुरा चेडूवाल कापड, चेडूवाक भांगर, हें पुरा तो करता 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 सुमार वर्स तो इंद्रिय तप्ती करता गेलो. ताका बोधू ना तो कसन करत आशिल्लो आनी आतां कसन करता पळय हें ताका बोधू ना. आनी तूं असतो इंद्रिय तप्तीन तूं एकदम लीन जाला तो. तशें सुमार वर्स चलता गेले इंद्रिय तप्तीन तूं बायलेल आनी चेडूवालान तूं तो पळय सुमार वर्स जाले. आतां कसन जालें म्हणारी होगूर कितले म्हळ्यार ते 50 सांगता न्हय, एक घरान तूं 20 दादलो मनीस आसा पळय तांकां राबू जाता जाल्यार 2 बायल मनशाक राबू कश्ट. तशें एक म्हण आसा, 2 बायल मनशां उठून राबल्यार कसन ना कसन जावचें आसता. तेन्ना हे 50 होगूर तांकां कसन जालें म्हळ्यार आतां वो मिगेलोच बाम म्हणून दुसरा वटू तांणी तो दुसरा वटू वचनच दुसरे भयणी जाल्यार एक ईर्ष डेव्हलप जालें तांकां. सुमार त्या ईर्ष्यान तो तांगे 2 मागीर झगडे जावचे हें पुरा घर स्टार्ट जालें. तेन्ना
शौभरी मुनीक पळय भारी त्रास दुःख जाल ताका तें कसन जालो कसन केलें मिगेल लायफान तूं इतले लायक मिगेल जप आनी पुरा तप आनी पुरा साधन आनी सिद्धी चलत आशिल्ली आतां तें कसन जालें म्हणून तो एक वेळा अशीच एक रुक्का मुळा सेक्लुडेड प्लेस म्हळ्यार एकांत जागेर वचून बसून तो आलोचन करत आशिल्लो हे कसन करचें हांवें आतां कसन केल्लें हांवें तेन्ना ताका वापास एक आत्मबोध जाता तो आत्मचिंतन करता स्वता लायफाच्या ताणें पुराय एक स्टडी केला ताणें एनालिसीस केल्लें तेन्ना ताका एक आत्मबोध जाता की हांव हें करचें सम न्हय हो वापास मिगेल्यान तूं भक्ती मार्गान तूं योग मार्गान तूं ज्ञान मार्गान तूं वापस वचका म्हणून तो आलोचन करता तशीच मागीर स्वल्प काळ नंतर तो पुरा सोडून वापास वानप्रस्थ घेवच्या तयार जाता तो तेन्ना तागेल बायल आस पळय पन्नास तांणी वरके विचार करताची आतां त्या वेळार तशें आशिल्लें न्हय खंय बामूण आसता थंय बायलेन रावचें चड म्हणटा तशी आशिल्ली न्हू त्या वेळार त्या युगान तूं तेन्ना हाण जेन्ना वानप्रस्तावाच्या आलोचन करता पळय तेन्ना ते 150 तागेल बायल आशिल्ली पळय तांणी रेडी जाता तागेल उठूं वचच्याक आनी मागीर तांणी रानांत तांणी वचून वापास शौभरी मुनी आसा पळय तो मेडिटेशन तप आनी तागेले योग सिद्धी आनी साधनांत वापास बिजी जाता आनी लायक तो देवाल नांव आनी घेवन स्वता जीवन तो वापास मोक्ष प्राप्त करता तो आतां शौभरी मुनी इतलो लायक जप आनी तप आनी करून ताजे स्वल्प पार्ट तागेल बायलांकय मेळटा त्या निमित्त तागेल बायलय पळय मोक्ष प्राप्त करच्या फाव जाता ताची तशी मागीर एक काळ येता एक प्रॉपर टायम आनी प्लेस आनी येता पळय तेन्ना शौभरी मुनी आनी तागेल 50 बायल आसा पळय पुरा जाणांक मोक्ष प्राप्त जाता तशी जेन्ना आमकां कळटा एक शौभरी मुनी इतले लायक पॉवरफुल ताका मिस्टीक पॉवर आशिल्लें इतली शक्ती आशिल्ली इतली सिद्धी आशिल्लें उदकांत तूं इतलो वर्स ताणें तप केल्लेलो मुनी कितले इजिली तो एक इंद्र तप्तीन तूं तो फसलो कशी तो त्या उदका दाखून भायर येवन इंद्र तप्ती मागीर कितले वर्स ताणें इंद्र तप्ती केल्ली सेन्स एन्जॉयमेंट केल्लें बायले वटू चेडू वटू राबून ताणें कितले वर्स ताणें तागेलें वेस्ट केलें लायफाचें हें आयज आमगेलें एक स्टोरी आशिल्लें शौभरी मुनीलें ते कशी तो एक लायक योगी जावन इंद्र तप्तीन कशी आयलो कशी फसलो आतां आमकां शौभरी मुनीलें हें आमगेलें आयकल नंतर तांतू दाखून आमी कसन आमी शिकचें कसन आमकां लेसन मेळटा तें आमी पळोवया फर्स्ट लेसन म्हळ्यार अहंकार ताणें ताका एक अहंकार आशिल्लो तागेलें मिस्टीक पावराचें शक्तीचें उदकांत तो इतलो वेळ जप करता मासोळी बनके तो श्वास घेता उदकांत तुची त्या पुराक ताका अहंकार आयलो तो त्या अहंकारा निमित्तान कसन केलें एक वैष्णव अपराध केलो तो वैष्णव कोण आशिल्लो गरुड न्हय आनी हें अहंकार कशें येले ताका आनी वैष्णव अपराध कशें जाले मेन रिजन ताचें कसन म्हळ्यार ताका कोणालें असोसिएशन ना आशिल्लें एकलोच न्हय उदकांत ताणें तप करचें ताकाची आमकां डिवोटीस आसा पळय केन्नय भक्तांक भक्ताल असोसिएशन कंपल्सरिली घेवका आमी अशी लेखल्यार पळय हांव एकल्यानाची म्हाका जाता प्राप्त करूं जाता भक्तींत हांव प्रोग्रेस करूं जाता मुखार वचूं जाता एकल्यान म्हाका कोणाली गरज ना म्हाका कोणाली आवश्यकता ना म्हाका जाता तशीच हांव जावच्या साध्य ना शौभरी मुनी म्हणके इतलो व्हड मुनी तो फसलो बिकॉज कशा लाग म्हळ्यार असोसिएशन ना ताका भक्ताले
भक्त कशी असत गोतोस वा. भक्त म्हळ्यार एक सीसीटीव्ही वरी, सीसीटीव्ही कॅमेरा वरी भक्त. कशी म्हळ्यार आता सीसीटीव्ही लाय काही काही मॉल आणतो जेव्हा दुकान आणतो जेव्हा काही लायल्यार पळय कोण चोरी आनी करतात पळय तांकां चोरी करूं जायना म्हळ्यार आतां कॅमेरा दिसता न्हय आनी इजिली धरी येता तेन्ना माया आतां चोरी म्हळ्यार माया, माया ताका अटॅक करूं जायना, सीसीटीव्ही आसा न्हय. तशी भक्त, भक्त आसता सीसीटीव्ही वरी, भक्त नासल्यार माया थंय येना, माया अटॅक करूं जायना. भक्ताल असोसिएशन आसल्यार पण एकला नसल्यार पळय आमी लेकल्यार हांव एकलो करता पळय तेन्ना मायाक इजिली अटॅक करूं जाता. तशी जाल्लो हांव सोबरी मुनी वयरी दोन मासोळीक पळोवन ताणें दोन मासोळी सम्मूख पळोवन तो इंद्र तप्ती करच्या म्हणून तो डायवर्ट जाल्लो. त्या लॅक ऑफ असोसिएशन तेन्ना आमी आमगे भक्ती जिवनान पळय भक्ताल असोसिएशन कंपल्सरिली जितले जाल्ले तितले चड घेता आसता. लेक्चर आयकुचकी, चान्स मेळ्ळार देवस्थानां वचून भक्ताल दर्शन करचें, देवाल दर्शन करचें, भक्ताल दर्शन करचें, क्लासीस अटेंड करचें, हें पुरो आमी करता रावता. टायम आसतना पळय सोडूं ना, आळसाय करूं नज ह्या पुरान तूं बिकॉज थोडीपणी आळसाय केल्यार पळय चिकेपणी आल्या मागीर वाडत जाता. आज वचचे न्ही नवे मागीर पांय वचना ती पर मागीर आमी होगूर 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 भक्ती मार्गात दाखून भटकचे पळय चान्स वाडता. म्हणून भक्ताल असोसिएशन आमकां कंपल्सरी करता. अहंकार करूं नज. तिनी म्हणाली वैष्णव अपराध करू नज. एक वैष्णव अपराध तान गरुडा केल्लेलो असेल पळय ताका मारक पडला ताका. वैष्णव अपराध करू नज. वैष्णव अपराध म्हळ्यार सक्कडांक व्हड अपराध तोच तांतू दाखवून एक वेळा भक्तच पळय कोणाला आमी अपराध केला तो आमकां माफ करतालो पण देव माफ करना वैष्णवाला अपराध केल्यार. ह्या खंडीत पण आमकां भारी जागृत जावका. वैष्णवाल प्रत्ये आमगेले व्यवहार आसतना पळय आमकां एकदम जागृत करता आमगेले उलोवच्यान तूं आमगेले बिहेवियरान तूं आमगेले एक्शनान तूं हें पुरान तूं वैष्णव वटू पर्टिक्युलरली तशी पुराणाल वटू आमगेले व्यवहार लायक आसता बट पर्टिक्युलरली वैष्णव वटू पळय आमगेले व्यवहार करताना आमी एकदम लायक करून व्यवहार करता. तांकां खंयच्याय तांकां दुख्ख जावचें नज, तांकां आमगेले कसांनी अशें कशें उतर उलोवच्या नज तांकां वायट दिसची तशी, तांगेले इन्सल्ट करूं नज हें पुरो मस्त ध्यान दवरता आमी वैष्णवाल मध्ये आसतना. आतां हातूंत आमगेले एक स्टोरी आसा रूप गोस्वामील आनी कृष्णदासाली. वैष्णव अपराध कशी जावचे पळय अननोइंगली जाता वैष्णव अपराध. त्या लायक एक सांग स्टोरी हांव सांगता. एक वेळा रूप गोस्वामी पळय एक रुखा मुळा बैसून जप लायक दोळ बंद करून मस्त लायक जप करता आशिल्ली ती. त्या जप करता 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 तांणी इतले मेडिटेशनांत इतले जपान तांणी हें जालेली जी तांकां देवा राधा आनी कृष्ण लील आसा पळय तें दिसता आशिल्ली. आनी त्या राधा आनी कृष्ण लीला कसं नाशिल्ली म्हळ्यार तांणी राधाक लायक करून डेकोरेट करताची गोपी पुरा मेळ्ळो पुरा तेगेल गोपी आनी पुरा मेळ्ळो राधाक डेकोरेट करताची आनी तेन्ना होगूर कृष्ण थंय येता आनी कृष्णान आयल्यार राधाक गोतना गोपयांक पुरा गोत कळटा कृष्ण आयला म्हणून जाल्यार तांणी सांगना राधाक आनी मागीर ते डेकोरेट करता आसतात तेगेले आतां मेकअप आनी करता आसता ती राधाक. मागीर पुरा मेकअप आनी जाले नंतर राधाक तांणी मिरर दाखयताची काच दाखयताची आयना तें तिका पळयतना मातशी कृष्ण तागे तिका दिसता तिका कन्नडी दाखोवन कन्नडी येता तिका स्वता पळयतना मातशी कृष्ण राबला तिका कन्नडी दाखोवन दिसता तिका एकदम शी फील्स व्हेरी शाय तिका एकदम हें जाता शाय कसं सांगतात आमी कोंकणीन तिका कसं सांगतात माताजी लज्जे हय तिका मातसो लज्जी करता आनी ती एकदम तिगे तोंड आनी पुरा तोंड अशी धांपिता हातान. तें पळोवन पळय रूप गोस्वामी तेन्ना गोपी पुरा हसतात न्हय त्या गोपीन हसताना रूप गोस्वामीक हांस येता त्या लील पळोवन. तेन्नाची त्याच वेळार तो कृष्णदास म्हणून एक लायक देवाल भक्त आसा पळय तो थंय तो रूप गोस्वामीक मेळूं येता म्हणून येत आशिल्लो. आतां ते हसताना आनी ह्या कृष्णदासाक येताना ते टायमींग एकदम सेम जालें आनी कृष्णदासाक लेकले तो तागेले वयर हसला. आतां तो चणटो कोण कृष्णदास पांयान तो चिके अपंग तो चणटो
ताक चमकुजा जायना मग ताक कसं दिसलाय कृष्णदासा ग रूप गोस्वामी तागेल वेळ हसला पूण ताका मस्त बेजार जाल्लो बेजार जाल्यार इतलो बेजार जालो ताका तो इमिडिएटली रूप गोस्वामीक मेळना अशें पडला आपास वता तो सीधा सनातन गोस्वामीला वता आनी सनातन गोस्वामीक सांगता तो अशें अशें जाल्लें रूप गोस्वामी मिगेल वेळ हसला अशी म्हणून म्हाका पांय तिके प्रॉब्लेम म्हणून चॉंट म्हणून ताका सनातन गोस्वामीन सांगलें तशी न्ही रूप गोस्वामी त्या लेवलार भक्त न्ही तो कसन विंगड कसन आसताले तेन्ना वो वो चिके दुःख जालें म्हणून हक्क कृष्णदासाक रूप गोस्वामीक जे देवा लील दिसता आशिल्ली पळय ते लील दिसची बंद जाल्ले म्हळ्यार वैष्णव अपराध जालो ना बाय अननोइंगली ताका हक्क दिसची बंद जाली लील पुरा तेन्ना वो हागेले हाणें तोंड ओपन केलें रूप गोस्वामीन आनी कितले प्रयत्न केले नंतर ताका मागीर ते देवा लील आनी दिसची बंद जाली म्हणून तो सनातन गोस्वामीला चमकलो रूप गोस्वामी आनी थंय मागीर कृष्णदासालांनी हागेले रूप गोस्वामीले सनातन गोस्वामीने मिसअंडरस्टँडिंग पुरा दूर केले मागीर दोगे आपास एक दुसरा वटू वापस मेळना आनी करून मागीर वापस रूप गोस्वामी मन आनी पुरा जपान तांणी मसाला गेले आतां हे अननोइंगली ताणें अपराध केला रूप गोस्वामीने ताच जितले म्हणल्यार हो ताका दंड मेळ्ळा ता विचार करता आमी नोइंगली कोणाकय वैष्णवाक दुखयल्यार कितले आमकां कश्ट जावचा पुरो तेन्ना वैष्णव अपराध आमी केन्नाय करचे नज त्या तीन एक असं असोसिएशन जे आम्ही सांगले पडा देवाल असोसिएशन मेळटा आनी आमकां भक्ताल असोसिएशनांनी मेळटा पडा एक सादारणशी भक्त असणार पडा भक्त न्ही एक पक्षी जानवर असणार पडा तांणी एक हरे कृष्ण महामंत्र ऐकल नंतर पडा तांगे कितले प्रोग्रेस जाता तांगे लायफान तू त्या वेळी एक स्टोरी असतो नारद पुराणांत एक स्टोरी असो लायक असोसिएशन कशी आमगेल्या सौभाग्य चेंज करता आमगेल ताजी एक वेळा नारद मुनी नारायणाक वैकुंठात मेळू वता तेन्ना नारायण सांगता तू सगळो दीस कसन करता तू खंय वच्चे तो सगळो दीस तू कसन करता तो म्हणटा तुगे नाव जप करता तुमगेले नारायण नारायण म्हणून नाव जप करता असता पण म्हाका गोत ना ताचे रिवॉर्ड कसन ताचे फायदे कसन ताचे म्हाका कसन लाभ कसन नारायण नारायण जप करचे म्हाका काही इतले काही नॉलेज ना तांचो म्हणून नारद मुनी सांगता तेन्ना विष्णू वच पळय तो नारदाक सांगता थंय पळय एक तो कायळो बसला पळय रुखारी त्या कायळा वचून सांग नारायण नारायण करताना कसन जाता म्हणून ताका नारद मुनी इमिडिएटली वता आनी कायळाक सांगता नारायण नारायण नाव घेतल्यार कसन जाता तो कायळो तर नारायण नारायण नाव ऐकून इमिडिएटली मरता तो थंय मरता इमिडिएटली ह्या पळोवन नारद मुनी कन्फ्यूज तो वापस विष्णूला येता आनी विष्णूक सांगता अशेंच जाल्लें हांव नारायण नारायण ताका सांगलें कसन तांचो फायदो तो आयकून तुगे नाव आयकून थंय तो गेलो मेलता ताका तो म्हणटा आडना आतां त्या वृक्षार आनी एक रुखार वच थंय पळय एक लायक एक पॅरट आसा त्या पॅरटा वचून सांग नारायण नारायण तो सांगतालो नारद मुनी अपास वैकुंठा दाखून थंय वता आनी पॅरटा सांगता तें सान बेबी पॅरट ताका सांगता पॅरटाक नारायण नारायण सांगल्यार कसन जाता ते नारायण नारायण आपास नाव आयकता न्हू तो पॅरटय मरता इमिडिएटली तेन्ना वो कळना कसन म्हणून वापस तो विष्णूला येता विष्णूक सांगता अशें आपास वो पॅरटय मेळतो चांद चेडूं आशिल्लो पडला पॅरट तो मेल्लो कसन हें तो म्हणालो अडना आता तू एक काम करता आत्ता एक पळय गायन एक वासरू जन्म दिला आत्ताची त्या वासराला वच त्या वासराक सांग थंय दाखून तुका आन्सर मेळटाले आपास नारद मुनी आस पळय वासराला वता आनी वासराक सांगता नारायण नारायण सांगल्यार कसन जाता तर वासरूय पळय इमिडिएटली मरता तेन्ना नारद मुनी एकदम कन्फ्यूज कसन या कोणाकय नारायण नारायण सांगता इमिडिएटली तांणी मरताची कसन या म्हणून विष्णूला वापस येत तो
तेन्ना विष्णू आपास सांगता एक काम करी, आत्ता एक रायन पळय एक चेडवाक जन्म दिला, तू थंय वच आणि त्या चेडवाक सांग नारायण नारायण सांगल्यार कसं जाता म्हणून. आत्ता वो भिल्लो नारद, तो म्हणटा सुरवे हांव कायळाक सांगलें कायळो मेल्लो, मागीर हांव पॅरटाक सांगलें पॅरट मेल्लो, मागीर वासराक सांगलें वासरूय मेल्लें. आतां हांव रायाल पुत्ताक सांगल्यार रायाल पुत्तान मेल्ल्यार पळय म्हाका तो जीस मारता, म्हाका सोडना मागीर राय तो. ताका तो सांगता हांव आत्तां वचना, चेडवान चिके होड जावो मागीर हांव वता. ते चेडूं चिक्के होड येता मागीर नारद वता तागेला चेडवाला आनी ताका सांगता नारायण नारायण सांगल्यार कसं जाता. तेन्ना तो चेडूच पळय तो सांगता तुका आनीक एक कळ्ळी न्ही नारदा, नारायण नारायण सांगतना कसं जाल्लेलें. तो कायळोय हांव आशिल्लो, तो बेबी पॅरटाय हांव आशिल्लो, वासरूय हांव आशिल्लो. बिगेल प्रोग्रेस जाता गेले जशी जशी तू नारायण नारायण म्हणलो पळय तशी तशी मुगे लायफ ऑन तू प्रोग्रेस मागीर नव्या नव्या जीव मेळ्ळो, बॉडी मेळ्ळो, हांव मुगे लायफाक प्रोग्रेस करून लास्ट म्हाका वासराल जन्म मेळ्ळो. त्या वासरान तुवें मागीर तूं म्हाका नारायण नारायण नांव सांगलें पळय म्हाका आतां इमिडिएटली मनशाक जन्म मेळ्ळो. म्हळ्यार नारायण नांवाला इतलें आतां हें कशें जालें नारदाल असोसिएशनान जाल्लो नाल ताका तितलो मागीर जन्म मेळनाशिल्लो चेडवाक. असोसिएशन इज व्हेरी पॉवरफूल. असोसिएशन आसल्यार पळय आमकां भक्ती मार्गात आमकां एक लायक तांचो हेल्प जाता. आमी कसं चूक करतना पळय तांकां भक्त आमकां सांगतात. आतां केलो फावटी आमी जप आनी करतना पळय आमकां न्हीद लागता, तेन्ना दुसरो आमकां बगलेन बशिल्लो भक्त स्पर्धा जागयता, उठ रे माराय कसं ना जप करता करता न्हीद येता. त्यात आमी एकल्यार आसल्यार पळय थंय न्हीद काडटात मागीर आमी. मागीर जप माळ ताजी इतले एक आमी खंय दवरताली ती आनी आमी मागीर न्हीद काडून बसतात. त्या निमित्त पळय जप आसलो भक्तान आमगेर ओटू आसल्यार पळय आमकां एक लायक ताचो एक एडवांटेज मेळटा. आमगेर चूक खंय जाता पळय तांणी आमकां सांगता ती. तशी मागीर एक आमी सौबरी मुनीला करून आमी एक लेसन 3 जाल्लो एक असोसिएशन जाल्ला, वैष्णव अपराध जाल्ला, अहंकार जाल्ला. चारीच म्हळ्यार एक मटिरियल अटॅचमेंट. कशी तो मटिरियल अटॅचमेंटा वापस आयलो भौतीक जगतांत येवन ताण 50 वाडीक केली बायल मनशा वटू, मागीर एक एक बायल मनशान तूं बायल मनशा दाखोवन 100 ताण चेडूं उत्पन्न केल्ली ती तशी तो 5,000 चेडूं ल्हान जाल्लो आनी कशी मागीर तांगेल खातीर तांकां सांबाळच्या खातीर तांगेल इंद्र तृप्ती खातीर तांकां कितले पॅलेसीस घर बांद हें तें भांगर कापड आनी पुरा कितलो कितलो फसलो तो एक मटिरियल एक अटॅचमेंट एक सेन्स एन्जॉयमेंट अटॅचमेंटाक जाल्लो म्हणून. हें आमकां तशी कितली स्टोरी आसा सेन्स एन्जॉयमेंटाच्या. कितले जाणां कितले मुनी कितले हडोड जेणे आनी तूं अपास भौतीक जगतांत तूं येवन तांणी कश्ट भोगील आसा ते आमकां सुमार सकट स्टोरी करता आसा. त्या म्हळ्यार आमकां एक डिटॅचमेंट आसता आमकां तातूंत आमकां एक कसन लेसन म्हळ्यार एक डिटॅचमेंट आसता. भौतीक जगतांत आमकां तितले अटॅचमेंट दवरचे ना. आमगे चेडूं वाल वयरे आमगे बायले वयरे पळय जावकां तितलेंच आमकां एक आसता. चड अटॅचमेंट केल्यार पळय आमकां मुखार मागीर भक्ती जिवनांतूं आमकां मस्त त्रास जावच्या पुरो. आमगेलें जीवन एकदम सिंपल हाय थिंकींग आनी लो लिव्हिंग म्हळ्यार एकदम मिनिमम अटॅचमेंट दवरून आमी आमगेलें जीवन व्यापन करता. पांचात म्हळ्यार ही वायट संगती आसा पळय तांतूं आमी दूर रावता. वायट संगती आमी करूं नज. बॅड असोसिएशन आमी केन्नाय करूं नज. कशी सौबरी मुनील असोसिएशन कसं नाशिल्लें उद्दा आनी मासोळी. त्या असोसिएशन त्या वायट असोसिएशना म्हणून तो फसवलो ना. ताका तेन्ना आमी आमगेल्या असोसिएशन करतना पळय आमी मातसो जागृत करता कोणा वाटू फ्रेंडशीप करता कोणा वाटू आमी बयसका कोणा वाटू उठोवका. इवन भक्तांतूय आमी पळोवका भक्त पुरो ऑलवेज लायक आसता ती बट आमी तांतूय एक ध्यान दवर न्हू कोणाल असोसिएशन आमी मुखार भक्तीन प्रोग्रेस करतात पळय त्या पुरो आमी ध्यान दवरता. ऑफकोर्स 3 नमनात भक्त आसताची हाय लेवल मिडियम लेवल आनी लो लेवल. मध्यम वर्ग कनिश्ठ आनी उच्च वर्ग. आमी मिडियम लेवलार आसतना आमी आमगेले कनिश्ठ आसतात पळय आमगेले सकल कोण भक्त आसतात पळय तांकां इन्सल्ट करूं नज.
तांकां आमी हेल्प करता. आनी आमगेल वयर कोण वरिश्ठ भक्त असतात पळय, तांगेल असोसिएशन घेवन आमी मुखार आमी वचका भक्तींतू. तशें एक बॅलन्स करून आमी आसका. हें जालें पांचाचें. आनी संच म्हळ्यार आत्मचिंतन आनी आत्मबोध जावका आमकां. केलो पटी आमकां तशी जाता आमी कंटिन्यूस जप करताची, सेव करताची, साधना करताची, बट केलो पटी भौतीक कलयुग न्हू हें. कलयुग आमकां मायाल प्रभाव मस्त आसता आमगेले वयरी. आनी आमी तितले काय आमी वी आर इन वर्क इन प्रोग्रेस. आमी केलो पटी रस्त्यार पळयतात न्हू, रस्तो खोंडिता न्हू, वर्क इन प्रोग्रेस बरयल्लो आसता, बोर्ड आसता. तशी आमी न्हय, आमगेले वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून आमी साधक न्हय, आमी साधना करचे. वी आर नॉट एन एस्टॅब्लिश्ड डिवोटीज. आमी एक परिपक्व भक्त नाही. वी आर वर्क इन प्रोग्रेस भक्त. तेन्ना आमी मस्त, तेन्ना आमकां कसं जाता म्हळ्यार केलो पटी आमगेलें मन चिके जाता, आज नाका, आज उठोवचे नाका, आज चिके कालचे दण आसा, बॉडी सपोर्ट करना. पूण आमी चिके भक्तीन तो आमी केलो पटी जाता तशी. आनी एक दीस केले नंतर 2, 3, 4 दिवस कंटिन्यू जाता. तेन्ना आमी आत्मचिंतन करता आमगेलें. आमी कसन करताची, आमगेलें जीवन कसन आहे. आमी जिवेरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. आमी देवाल दास न्हय, देवाल सेवा करचे आमकां जन्म मेळ्ळा, मनुष्य जन्म. पण तेन्ना आमी करनात पळय, तेन्ना आमकां आत्मचिंतन जावका. आमी कसन करताची, आमकां कसन करका, आमकां मनुष्य जीवन कसाला मेळ्ळा, तें आत्मचिंतन आमी सेल्फ एनालिसीस करका. आनी त्या सेल्फ एनालिसीस केले नंतर आमकां आत्मबोध जावका की ना, आता हें बंद करून वापस म्हाका भक्ती जिवनांत येवका. 4-5 दिवस गेलेले आसो, चलो जाल्लें असेल जाल्लें, पण आता संच दिवस म्हणून येपास आमी वापस भक्तींत येवका. वापस आमगेले जप, तप, साधना, डिवोटिसल असोसिएशन, हें पुरा तात्ता पळय, हें आमगेले बटील आमी कलियुगा आसतना हें पुरा जावचेची. तें आमगेले केन्ना हार्ट बीट पळयतात पळय, तें आमगेले पल्स दिसतात पळय, डॉक्टर कामाक्षी माताजी गोत आसतले, त्या फ्रिक्वेन्सी पळय वयर सकल दिसता आसता. एक स्टेबल लायन ना, तें स्ट्रेट लायन आसल्यार मागीर आमी गेली ती जेन वयर पावता. तें ऑलवेज वयर सकल आसका. आमगेली भक्ती जिवनी तशीची, केन्ना वयर केन्ना सकल. पण सकल येता नापास आमी ताका वयर हाडूंक प्रयास करता. इट शुड नॉट गो डावन एंड डावन एंड डावन, अगेन वी शुड ब्रिंग इट अप. तसल्यार मात्र आमी एक आसतात भक्तींतू. डावन गेला या एकदम फ्लॅट लायन आमकां जावचे कश्ट. कारण कसं आमी कलियुगांत आसतली. आमकां इंद्रिय तृप्ती, आमकां बायल, चेडू, अटॅचमेंट, घर, समाज, सोसायटी, लेखताले, हें पुरो आमगेलें मस्त सकट आसता. बिईंग इन सोसायटी आमकां हें पुरो नकारू जायना, एकदम आमकां सोडूंक कश्ट. त्या निमित्त लायन वयर सकल जावच्या 100% आसा, पण ते जावका तिची. बट वी हॅव टू बी केअरफुल की वी रिमेन इन दॅट पॅरामिटर्स. आमी त्या पॅरामिटर सोडूं नज, एकदम डावन वचा नज. त्या डावन गेल्यार मागीर कश्ट. तेन्ना आमकां एक आत्मचिंतन हें आमी करता. तशी हें स आसा पळय, हें लेसन आमकां सोबरी मुनी दाखोवन आमी एक शिकयता. फर्स्ट इज असोसिएशन विथ गुड पीपल, भक्ताल असोसिएशन आसका. सेकंड बॅड असोसिएशन आसूं नज. तिनीच म्हळ्यार वैष्णव अपराध करूं नज. अहंकार आसच्या नज भक्ती जिवनांतू. पांचाच म्हळ्यार अटॅचमेंट, भौतीक आसक्ती चड आसच्या नज आमकां, इन्क्लुडींग आमगेले बायल आनी चेडवांतूय. तांकां तितले तांगेल्यांतू आमकां तितले अटॅचमेंट जावचें नज भक्ती जिवन आमकां प्रोग्रेस करता जाल्यार मात्र. आनी संच म्हळ्यार आत्मचिंतन तात्ता वेळ आमगेले एनालिसीस आमकां करता रावका. आमी कसन करताची, आमी 1 वर्स फुडें खंय आशिल्ली भक्तींतू, आत्तां आमी खंय आसाची, आनी आमगेले नेक्स्ट टार्गेट कसन आहे, एक आत्मचिंतन आमगेलें आमी ऑलवेज करता रावका. आनी आमगेले शिक्षा गुरुले, आमगेले दिक्षा गुरुले आमी ऑलवेज एक तांगेले आशिर्वाद घेता रावका. भक्ताल वैष्णव आले, परम आमगेले वरिष्ठ वैष्णव आसा पळय, तांगेल्यांनी आमी आशिर्वाद घेता रावका. तेन्ना आमकां डावनफॉल जावचे चान्सीस उणे. तांतूय डावनफॉल जायना म्हूण तशें ना, चान्सीस आसता, बट चान्सीस उणे जाता चिके. सद्या आमी देवाल आनी नांव घेतल्यार पळय, वैष्णवाल सेवा आनी केल्यार पळय, तें आमकां चिके एक हेल्प जाता आमगेले भक्ती जिवनांतू. इतलें सांगून हांव मागीर इतलें सांगून आयच्या आमगेल्या कथाक हांव विराम दिता.
कसं नाही चूक जाल्यार म्हाका क्षमा कराची आनी हांव तूं कसं नाही तुमकां आवडला रे लायक जाल्यार पडा आम्ही गुरु महाराज आणि शिक्षा गुरु आशीर्वाद म्हणून हांव हांगा विराम करता.